एक गजाल जी इलेक्शन जातकीर इमिजिएटली बीजेपी कडच्यान स्टेटमेंट आयले की तुमकां चर्चीचो भरपूर आदार मेळ्ळो आणि ताका लागून तुगेलें हें इलेक्शन तुमच्या फावरात गेलें म्हण हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? See, you have to be graceful in accepting defeat. ते म्हाका दिसता बीजेपीचे देर इज दॅट लॅक ऑफ ग्रेस. पळय तांचे कडेन मनी पावर आशिल्लो, तांचे कडेन पुलीस मशिनरी, गव्हर्मेंट मशिनरी सगळें आशिल्लें. वेन वी सॉ द स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम बीजेपी, आय मायसेल्फ वॉज सरप्रायज्ड. तुमी तर पयशात जाल्यार I did not visit any church or any priest. I didn't even visit the bishop. I was taken by our supporters. जेन्ना आमी प्रचाराक वेताले, some temple is there. तांणी सांगले हे आमचे महत्वाचे टेम्पल, this we went to the deity, we paid this. But I did not go to any church. एका चर्चीन by chance in Ponda, वेर आमचो पळय कॅन्डिडेट आशिल्लो बाब राजेश वेरेंकर आनी सपोर्ट दिसत आमी चर्ची कडच्यान पास जाता आनी आमी फादराक सांगुल्लें मातशें हांवें म्हणलें पळय आय डोंट वॉन्ट टू गो टू एनी चर्च. तांणी सांगलें ऑलरेडी आमी सांगलां येतलें म्हण. दॅट इज वाय आय वेंट. ओनली चर्च वेर आय वेंट, बट नॉट टू द चर्च. आय डिडंट गो टू द चर्च. आय मेट द प्रिस्ट बिकॉज दे टोल्ड प्रिस्टा कडेन आमी अपॉइंटमेंट घेता. That was the only, otherwise in balance 19 constituencies very consciously, because I feel religion should be kept out. Religion should be kept out of politics.